नमस्कार आणि योगार तुमका परत एक फावट मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन आम्ही आणि एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा। आयची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती आसा थिवी मतदारसंघ आणि परत एक फावट तुमकां सांगपाक सोदता मतदार हो सदांच राजा आसता आणि मत मारतना विचार करात। सो डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयता तेन्ना सार्वंगीण विकास जो आमी म्हणटा ताजेर चड भर दियात। परत परत सांगता कारण आमी खूबदां आमी स्वताचो कितें फायदो आसा काय म्हणून पळयतात आनी वोट मारतात, बट तुमच्या गांवाचो, तुमच्या एरियेंतलो, तुमच्या मतदारसंघात जी कामां जाल्या जावं ना, कितें जाय नाका हें सुद्दां पळोवपाची गरज आसा। आणि जर आमचे गोंय फुडें व्हरतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी पळोवपाक जाय। ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी खूब इंट्रस्टींग आसा आणि हांगासरले सद्याचे आमदार निळखंड जे आसा ते काँग्रेसींतल्यान BJPन आयल्या आणि पयलींचे जे आमदार आशिल्ले किरण कांदोळकर जे BJPन आसले ते गोवा फॉरवर्डान गेला। काय ते पयलीं कांय दीस पयलीं एक विधानूय जालें देवी शांतादुर्गे बद्दल। हाजेर लोकांचें कितें मत आसा, लोकांक कितें दिसता तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें आयकुया। पूण किरण कांदोळकर अशें आयकपाक येता की ते ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन फोकस करता, ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता म्हूण। अजून पर्यंत ऑफिशियल डिक्लेअर तशें कांय ना, बट अशें आयकपाक येता की तांची जी मिसेस आसा ती जी थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर उबी रावतली म्हूण। आतां ह्या सगळ्या भितूर कितें लोकांचें मत आसा, लोकांक डेव्हलपमेंटा बद्दल कितें दिसता, लोकांची कामां हांगासर जाल्या काय ना, ओवरऑल जे कितें हांगासरले पिक्चर आसा ते तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न करता। मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज आसा थिवी मतदारसंघ, भरपूर इंट्रस्टींग आसा, तितली मजाय बीन येतली। आमी सध्या थिवी मतदारसंघान आसा, मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आमचे बरोबर मानेश आसा। बाई तुमचें नांव? संदीप कोरगांवकर। बाई हांव कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता। आतां रोखडेंच इलेक्शनूय जावपाचें आसा, सो मेजर मुद्दे आमी प्रत्येक जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते विचारतात। आतां जे हांगासरले आमदार आसा निळखंड ते काँग्रेसींतल्यान BJPन आयल्या, लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोष्ट? लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोष्ट? केल्या एक्सेप्ट केल्या? लोकांक जे वायट बीन दिसले तशें काय ना 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 त्यांनी बरें केला। बरें केलाय म्हणटा तुमी? केलें। ओके ओके। म्हाका सांग, सगळे जाण म्हणटा की डेव्हलपमेंटा खातीर केले, उदरगत करपाक, विकास करपा खातीर पार्टिशन केली। हांगा विकास जाला? हांगा खूब कितें पयलीं हांगा तशें कांय नासलें, हॉटेल बिटेल लायटीचे शॉपां बिपां आनी कितें कसलें कितें आहा तें कितें कांय ना, कमी आसलें कितें। पूण ओवरऑल म्हणटा रस्ते म्हणटा किंवा ग्रावंड किंवा जे कम्युनिटी हॉल्स म्हणटा अशें कितें डेव्हलपमेंट जाला लोकां खातीर? हांगा जाला, ते फुडें जाला न्हू, ते थिये जाला, तेचे फुडें सिरसाय बीन जाला, बरें जाला। हय। बरें, म्हाका सांगात, हांगासरले आदले जे आमदार आशिल्ले किरण ते BJPंतल्यान गोवा फॉरवर्डान गेला, सो ह्या गोष्टीक कशें पळयतात तुमी? ते सांगूंक आमी शकना, कित्याक आपले हे आसता। बरं, आमच्या बरोबर एक मानेश आसा। बाई तुमचें नांव? सत्पुरुष। तुमी खंय रावता? कांसा। म्हाका सांगा, पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता, हांगासरले जे आमदार सद्याचे आसा निळखंड ते फ्रॉम काँग्रेस टू BJP आयले, लोकांनी एक्सेप्ट केली ही गोष्ट, लोकांक आवडली आवडूंक ना, कितें दिसता? आवडली लोकांक, थोड्यांक आवडोंकूय ना, दोनूय वाटेन आसा, दोनूय वाटेन लोक आहात। पूण ताचो फायदो कितें जाला असो दिसता? फायदो म्हणजे तो निलकंठ आहा तो हेल्प करता लोकांक, ना म्हणिना हांव, हेल्प करता, तेजे प्रॉब्लेम तो कांय ना, पूण तो कोणाकूय हेल्प करता तो। म्हाका सांगात, आतां खंयचे आमदार न्ही आतां गेल्या BJPन, चडशे आमदार किंवा बाकीचे आमदार सुद्दां म्हणटा की डेव्हलपमेंट केला, पूण विकास केला, विकास जाला हांगा? विकास म्हणजे एक 50% जाला, 50% जावंक ना। 50% जावंक ना। कितें जाय अशें दिसता तुमकां हांगासर, आनी कितें जाल्लें जाय? हांगा हे जे भायले लोक आहात पळय तेंकांच हांगासून धांवडोवपाचे। भायले लोक रावतात, लाला बस्ती बंद करता म्हणटात आनी लाला बस्ती बंदूय करिनात, डेमोलेशन उडयता, मोडून उडयता, तें उडयता, सांगलें तेंच्यांनी, पूण कोणाक हिम्मत जायना ती बंद करपाक। एक गोष्ट भाई, हांवें आतां पयली, आतां हांवूय तेंच उलयतालो, म्हाका सांग, गोंयचे लोक हांगासर बिझनस करपाक फाटीं सरता बीन अशें कितें आहा? गोंयचे लोक म्हणजे आतां सगळे भायले जाल्यात न्हू, बिझनस भायले सगळे करता न्हू, त्या खातीर लोक हे कितें जाता तेंकां चड ते कितें, आमी जर 10 रुपयान विकले जाल्यार ते 8 रुपयान विकता, कळ्ळें तुका? त्या खातीर लोक फाटीं सरता, कित्याक दिसभर मोर हांगा काम कर दिसभर, ते हरशीं तेच जोडून वयतात, पूण त्या टायमार ते कमी जोडटात, कित्याक आमकां उडयतात सकयल ते भायले लोक आहात ते, आनी आमकां उडयल्या उपरांत दुसरे आसले ते डबल जोडटात ते। हय।
इतलेंच आनीक काय ना. पयलीं गोंयकार बिझनस गोंयकारांचो काबार करप आनी मागीर फुडें वचप. हय बिझनस गोंयकारांचो ते काबार करता भायले जितले आहा पळय मागीर ते आपली रेट लावप. आपली रेट मागीर लावप. पयलीं रेट इन 10 रुपयान आसली वस्तू ती जाल्यार ती 8 रुपयान विकता आनी आमी 8 रुपया सांगल्या परत ते 5 रुपयान विकता. तशें करतात भायले. बरोबर आहा. म्हाका दिसता हो पॉयंट खूब बऱ्या तरेन तुमी मांडला. फुडलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. म्हाका सांगा हांगासरले आदले आमदार जे आशिल्ले न्ही ते किरण कांदोळकर ते आतां गोवा फॉरवर्डान गेला. गोवा फॉरवर्डाक तशें हांगासर आसा कितें बरें हय आसा किरणाक खूब सपोर्ट आहा. आसा किरण सपोर्ट आहा किरणाचें टेन्शन ना कोण किरणान बरें केल्लेलें आहा आनी किरण भाईक आमच्या खूब सपोर्ट आहा आनी हांवूय सपोर्ट करता तेका आनी हांव करतलो तेका. कितें गोश्ट जी तुका दिसता हांगासर आनीक जाल्ल्यो जाय अश्यो मेजरली 2 गोश्टी तुमच्या मतदारसंघात जाय तुका अर्जंटली अश्यो खंयच्यो? आमकां फकत कितें जाय फक्त हे भायले जितले हांगा बिझनस करता तांकां सगळ्यांक धांवडपाची. एकूय नाका भायले रस्त्याक आमच्या थिवी रोडाक नाकात. भायले आहा तितल्याकूय धांवडपाचे आमच्या गोंयकारांनी बिझनस करपाचो आनी गोंयकारांनी कितें ते वयर सरपाचो. भायले आमकां नाका. ओवरऑल बीजेपीचे कारकिर्द कशें पळयता सध्या बीजेपीचे गोंयान कारकिर्द? बरें ना 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 बीजेपीचे कोणूच बरें ना. इतले बीजेपीचे पयलीं आसले तितले बीजेपीन कांय बरें करूंक ना. आतां पेट्रोल खंय पावलां हां डिझल खंय पावलां. 100 रुपया कोण मागताले 100 रुपया कोण दिवपाक रेडी ना. हां पेट्रोल खंय पावलां. हांगासर म्हापश्यां थियेसून म्हापश्यां वयता 1 लिटर पेट्रोल जाय बायकाक. 1 लिटर 100 रुपया गेले. कित्याक वयतले कामाक जाल्यार. नुस्तें सुद्दां हाडूंक वयतलो जाल्यार 100 रुपया पेट्रोलाक पयलीं उडोवचे पडटात आनी तेजे 100 रुपयाचें नुस्तें जावं 200 रुपयाचें नुस्तें तूं हाडटलो. कळ्ळें तुका. म्हणटकूच म्हाका हे बीजेपीचें लायक ना. बीजेपीन कितें केलां मोदी सरकारान कितें केलां तें म्हाका लायक ना. आमी खड्डाय थिवी हांगासर आसा आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. अभी तुमचें नांव? नंदिनी निलेश पवार. एक पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां इलेक्शनूय आसा सो तुमच्या डेव्हलपमेंटा बाबतीनूय विचारतलो. पूण म्हाका पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता की हांगासरले जे आमदार आसा निळखंड ते काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयले. लोकांनी ही गोश्ट एक्सेप्ट केल्या लोकांक दिसलें बरोबर वायट कितें दिसता तुमकां? आतां सगळ्यांचेच कशें आमी हे सांगूंक शकता. थोड्यांक नाका आसले थोड्यांक जाय आसले अशें आहा. तेजेर आमी कांय सांगूं शकना. बरोबर. म्हाका सांग डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा विकास म्हणटा सगळे जाण आमदार म्हणटा आमी विकास केला म्हणून हांगासर विकास जाला? विकास जाला खंय कांयच जावंक ना. तरी कित्याक रस्ते पळयात आमचे. त्या रस्त्याचेर म्हाजें तशें जालें जानेवारीन की हांव थंय पडलें. म्हाज्या हेजेर कितले तरी जाण पडले. हांव फ्रॅक्चर सुद्दां जालें म्हाजो पांय हो फ्रॅक्चर जालो आनी हांव 2 म्हयने सुद्दां घरान पडलें ह्या रस्त्याक लागून. तो रस्तो आमचो पळय जाला तो कोण आतां करपाचें आतां कितले दीस जाले तो तसोच पडोन आहा. आनी फुडें सुद्दां तो रस्तो फोडपाक येयल्ले पण आमी थंयसर इशू केलो की आमी आमचो रस्तो फोडपाचो न्हय. तो रस्तो जाल्या शिवाय हो रस्तो फोडूंक दिवचे ना आमी. खणला मोदीचो हां आनी थंय आमचे धाकटे भुरगे सुद्दां अशे खूब इन्सिडंट जाले थंय की लोक पडले कितें जालें. इवन हांव सुद्दां न्हू हे सगळे म्हाजे फुटलेले सगळे त्रास जाले. म्हाजी भुरगीं आसा ताका लागून. पण इतके त्रास जाले पण म्हाका दिसताले की तो रस्तो जावंक जाय. रस्तोच जायना आनी तेजेर कोण एक्शनूय घेयना. आमी 2-4 जाणां गेली थंयसर हे करून. इवन आमी पंचायतीन सुद्दां गेली तो रस्तो जावंक जाय म्हणून. मेन आमचे रस्त्याचे प्रॉब्लेम तो रस्तोच आतां पळय तो रस्तो कितें जाल्या ते कितली वर्सां जाली तेका? वर्सान जावंक ना ताका. एटलिस्ट तो जानेवारीनच्यान दिसता फिफा न्हू तो स्टार्ट आहा. जानेवारीनच्यानूच हे जालें. 1 वर्स आतां जातलें ताका. दिसता की प्रशासनान ह्यो गोश्टी सारक्यो सिरियसली घेवपाची गरज आसा. पहिली गोष्ट रस्तो मेन. बरोबर सारकें. पहिली गोष्ट जगभर डेव्हलपमेंट पण हे मेन लोकांचे कितें आहा ते तरी पयलीं जावंक जाय. मागीर पहिली गोष्ट एक सांगपाक सोदता जेन्ना नवो रस्तो बांदता पळय तो फुडले 6 म्हयने 3 वर्सां तरी फोडपाक जायना ही जतनाय घेवपाक जाय. जर तो कोण फोडटा जाल्यार ते डिपार्टमेंटाचेर मेजरली एक्शन जावपाक जाय. कारण रस्तो बांदल्या उपरांत फोडप हे खूब कडेन चालू आसा. ज्या तरेन आमी येताना सुद्दां पळयल्या खऱ्यांनीच खूब बाबत पद्दतीन हो रस्तो आसा आनी जर लोकांक रस्तो जर बरो दिवंक शकना जाल्यार स्वताक लिडर म्हणप सुद्दां म्हाका दिसता खूब चुकीची गजाल आसा. भाभी नेक्स्ट प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. हांगासर आनीक कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमी हांगासर फेस करता अशें? हांगा मेन म्हणजे कितें आतां पळय रातचे लोक गार्बेज हाडटाय हेच आमचे फुडले सगळे गार्बेज हाडून 11:30 बी हांगा हाडून उडयता. आमी ना 11:30 सुद्दां जर हे आसले जाल्यार तांकां अटकता. पण ही जी गार्बेज आसा न्हू ती बंद जावंक ना. आमी सुद्दां आमचे होलसेल आसा आमी सुद्दां हांगा डबे दवरल्या. सगळ्यांक आमी सांगता कितें बाबा रे तुमी व्हरा पार्सल व्हरा पण हांगा हाडून दवरा म्हणून. तरी पूण लोकांक कळत ना न्हू. हांगा गार्बेजीचे खूपच प्रॉब्लेम आनी इवन शेतां लोकांची शेतां आमकां सुद्दां वायट दिसता कितें आमचो धंदो आमचें पोट भरता पण त्या लोकांचे खूब प्रॉब्लेम जाता. ते शेतांनी ना ह्यो ग्लास बॉटली लोक व्हरून उडयतात.
सामकें चुकीचें ते जावंक जायना हांगा आनी इवन एक तरी कितें तरी बाबा अशी स्पेसिफीक प्लेस तेज्यार हाडून उडय आमी पर्सनली दवरले हे डबे 2 दवरलेले एक आमचो मातसो पिड्ड्यार जालो पण एक दवरला बाबा आमी तितून हाडून ती गार्बेज दवरा अशें पण हांगा खूब गार्बेजीचे खूब प्रॉब्लम आहा इवन हांगाचे हे सगळे येतात आनी थंय गार्बेज हाडून रातचे उडयतात बरें आणि आता भायर इवन ना तितून अशे हे असता की ना तितूनच्यान पाय घालून कितें सगळे सगळे जेवण सगळे सॅनिटरीज बी सगळे मिक्स असता थंयसर इवन थंय सकयल लोकांक वचपाक सुद्धा खूब प्रॉब्लेम जाता बरें तुम्ही हांगासरले म्हणटा उपरांत हांव भायर लोकां कडेन उलयतालो आतां तांच्यांनी एक गोश्ट म्हाका सांगली की हांगासरली बस्ती सुद्दां आसा ताजे बद्दल सुद्दां खुबशे लोक उलयतात पूण एक्शन जायना ही गजाल खरी खरीच आसा ती आमी तेका लागून इश्यू सुद्दां केलो थंय आमी तेन्ना मिडियावाले येवन सुद्दां आमी उलयल्ले हो बी आसले फिफा आमची ही सगळी लोकां आसली की ते थंयसर हे जावचे म्हणून आमकां नाका अशें कित्याक सांगपा इल्लिगलूच आसा न्हू ते इल्लिगलूच आसा ते नाकाच लोकांक नाकाच ते पूण एक्शन जायत की गव्हर्मेंटान आतां तरी मातशे दोळे उगडपाक जाय एक गोश्ट शुअर की समजा इलिगल आसा कारण पळय आमी गोंयचे लोक जेन्ना घर बांदता कितें करता तेन्ना आमकां खुबशे डॉक्युमेंटरी करचे पडटा डॉक्युमेंटरी काम करचें पडटा आनी जर ऑथॉरिटीज ह्या गोश्टीचेर एक्शन घेयना जाल्यार तुमी ऑथॉरिटीज किंवा ऑफिसर्स म्हणपाचे लायकीचे ना हे हांव स्वता म्हाजे पर्सनली तुमकां सांगता दुसरी गोश्ट अशा तरेच्यो गोश्टी जावपाक जायना लोकांनी आतां आवाज करपाक जाय लोक एकठांय जावपाक जाय खातीर एक पहिली गोश्ट लोक एकठांय जावपाक जाय जेन्ना लोक खऱ्यांनीच सारके एकठांय युनायटेड जातले न्ही जाल्यार खंयचीच गोश्ट अशक्य अशी ना अवी नेक्स्ट प्रश्न विचारपाक सोदता पयलींचे जे आमदार हांगासर आशिल्ले न्ही किरण ते आतां गोवा फॉरवर्डान गेला लोक हांगासर गोवा फॉरवर्ड आसा तशे वारे तशे ह्या तशें काय अजून काय कळना लोकांचे कितें आनी कितें भितरले कोण कोणाचे कितें सांगूंक शकना न्हू आमी तर कांयच सांगूंक शकना हेच्या राजकारणा बद्दल आमी काय सांगूंक शकना हे जे आमच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल आमी सांगूंक शकता डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आमकां व्हडले हांगा कितें तरी कराना ज्यो लोकांच्यो बारीक बारीक सुविधा आहा त्यो करा रस्तो करा हे गार्बेज जे आसा ते कया उदकाचे म्हणा आज पर्यंत आमकां काय प्रॉब्लेम ना आमकां मेळटा पण बाकीचे जेंकां कोणाक मेळना तेंकां मेळपाचे इतकेच लायटीचे बी आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना म्हटल्यार ह्या वर्सा मातशें जालें प्रॉब्लेम पण तेजेर मातशें कितें तरी एक्शन म्हणजे हे मेन आमचें आतां पळया फाटल्या दिसांनी आम आदमी आतां येयले आं तेंच्यांनी कितें कितें हाडलें वाटलें स्पॉट खंयचो दवरलो तेंच्यांनी ज्या जाग्यार पळय लोकांक कितें नाका थंय स्पॉट दवरून त्या लोकांक तेंच्यांनी जाय तशें दिलें आमची बाबडी गरीब आसली तांकां हांवें फोन करून हेणें सुद्दां येवन सांगलें ताका तुमी गरीब चला थंयसर कितें कितें दिता तुमी पण त्या लोकांक मेळत ना ज्या लोकांक नाका आसलें त्या लोकांक ते भरपूर मेळ्ळे तेंच्यांनी हाडून स्पॉट खंयचो दवरलो हें कित्याक लागून चल्ला वोटाक लागून पण जे पळय लोकांक नाका तें हांगा चलना जे नाका तें मेन जाता अशें जालें आनी आमी हे इन्सिडंट आमी दोळ्यांनी पळयला लोक आमचे गरीब गेले तांकां मेळोंक ना त्यांचे नंबर बी घेऊन ते गेले पण त्यांना अजून पर्यंत काय ते कितें ते मेळोंक ना एक लास्ट प्रश्न आताचे सध्याचे बीजेपीचे कारकीर्द ओवरऑल गोयचे म्हणटा कशें पळयतात ते सांगले तुमकां हांवें पॉलिटिकाचे पण म्हाका दिसता की तुमी जो मुद्दे काडले ते खूब म्हाका दिसता बरे आशिल्ले जांच्यांनी एक्सिडंट तांच्यांनी सोंसलेलो आसा जे रस्त्या खातीर ते रस्ते आमच्या गोंयान आतां म्हळा कुशनाक पावंक वयतना हांव पडलेले आसा चलो आशिल्लो वांगडा तरी नशीब तेका देवान हे केलो की तेका कांयच जगना हांव सगळें टोटल हे जालें हांव थंय पडोवन रावलें बी मागीर म्हाजो मिस्टर बी येवन मागीर डॉक्टरा कडेन व्हेलें ती वेगळी गजाल पण मेन म्हणजे चेड्याक कांय जावंक ना म्हाकाच हे जालें आमचें तशें ना आनीक एक भुरगो टोटल फुटोवन सगळो गेल्लो त्या रस्त्याक लागून पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदता आतां आख्ख्या गोंयान बोवाळ चालू आहा जे 10 आमदार सोडून गेले बीजेपीन गेले सगळ्याचेर हांगासरलो आमदार सुद्दां काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोश्ट लोकांक कशें दिसलें हाचेर मासाचीच वाठाराव सांगता आमकां कितें बरें दिसता आनी वायटूय दिसता चडशा लोकांक वायट दिसलें सोडून गेला म्हणून कित्याक आमकां सांगूंक जाय न्हू वयताना पयलीं सांगूंक नाका आसलें सजमालें तुका आमकां सांगूंक जाय आपूण वयता ते पार्टेन कशें कितें काय म्हणून कोणूय जावं खंयचो आमदार जावं बीजेपीचो जावं नाल्यार तो काँग्रेसचो जावं कार्यकर्ते किंवा वोटर्स आहा तांचे कडेन उलोवपाक विचारूंक जाय विचारून तेणी वचपाक न्हू तुमकां कितें दिसता बाई ते सांगता तो आमकां सांगनासतना ते गेले न्हू आतां खंय म्हाका सांग काँग्रेस आहलो आमी काँग्रेसाक घातले तो बीजेपीन गेलो आमकां सांगनासतना गेले न्हू आमी तेंच्या फाटल्यान इतले वाट आमच्या खातीर ते निवडून येताले इतले कार्यकर्त्यांनी कितें करपाचें सारकें प्रश्न सारको आसा सांग
कार्यकर्त्यांनी कांयच करूंक शकना न्हू तोंड धापून बंद रावचे पडले. म्हाका सांग फुडलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां चडशे आमदार म्हणटात जे गेले सुद्दां ते किंवा बाकीचे आमदार सुद्दां की डेव्हलपमेंट केलो विकास केलो म्हणून. विकास जाला हांगा? थोडोसो जाला थोडोसो जावंक ना चडसो जावंक ना. मदीं मदीं खंय केला मेन कोण आपले मनीस आहा तेंकां केले कामां कार्यकर्त्यांचो नाल्यार भायलो सोडून घातला. विकास जाला हांगा? जाला म्हणजे आता कोविडा टायमार जावंकूय ना न्हू. मेन जावंक जाय तेन्ना कोविड रिजन दिता पूण विकास जाला हरशी फाटले 4.5 वर्सां म्हणटा. ना फाटले हे आता तो काँग्रेस BJP आतां गेला न्हू आमदार आमचो. विकास पूण जाला काय जावंक? पूण कवा जातलो जावंक शकना. जावंक शकना. मागीर तुमकां कितें दिसता फाटल्या 4.5 वर्सांक थिवी मतदारसंघात विकास जाला? ना कांयच जावंक ना जावंक ना. हांव तेंच्या कडेन भोंवपी कामाक लायता हांगा म्हाका फुटींगपणां केला सगळीं. आतां एट प्रेझेंट पळय जो MLA आसा तेच्या वांगडा भोंवल्लो. तेणी म्हाका सांगलेलें ना जाल्यार म्हणजे तूं आपणान भोंवची कामाक लायतलो त्या वांगडा भोंवल्लो हांव. ना कामाक लागून ना कांयच ना. हांव एक सार्वंगीण विकास म्हणटा हांगासर तशें ग्रावंड म्हणा किंवा कम्युनिटी सेंटर हॉस्पिटल अशें कितें जावंकूच ना कांयच जावंक ना. आमकां भितरले बारीक रस्ते सुद्दां करून दिता म्हणून सांगलें दिवंक ना. बेश्टे रस्तो सुद्दां मातयेचे कर म्हणून जाल्यार तो सुद्दां करूंक ना. मातयेचो सुद्दां करूंक ना. मातयेचो सुद्दां करूंक ना. मातयेचो दी म्हणून सांगलेलो आमी डांबर सोडून मातयेचोच करून दी म्हणून सांगलेलो तो सुद्दां करूंक ना. बरं म्हाका सांगा कितें जाल्लें जाय तुमकां खंयच्यो 2 गोश्टी जर तुमकां ज्यो प्रामुख्यान जाल्ल्यो जाय हांगासर गरज आसा कांसाबोट म्हणा किंवा थिवी मतदारसंघान अशी खंयची आसा? लायटीची काय कंटिन्यू येत ना. लायट आनी यायचा आनी 10-15 दीस जाले. लायट दिसाक 50 फावटी येता वयता. कोणाक फकाणां आसतली पूण खरेंच दिसाक 50 फावटी येता आनी वयता रात जाता म्हटल्यार येता वयता येता तितले पळयता रोखडीच वयता. ह्या दिसांनी तरी 15 दीस जाले आतां. आनीक कितें जाय तुमकां हांगासर अशी? रोड तर सारकोच पिड्यार जाल्लो हा. गाडी रस्तो मेन जाय लोकांक ये वच पयलो रस्तो जाय. रोडूच पळय कितें जाला तो ते सांगूंक नाका कोणाक. आतां 1 नोव्हेंबराच्यान सगळे खड्डे पुरयले वयतले म्हणटे पूण आतां थोडे दीस उरले 4 दीस उरले आनी दिसता तुका जातले? ना जावचे थिएरियन जाल्यार कशेंच जावचे ना. हे 100% सांगता. हे पळय रस्त्याक शेण काडला खड्डे खंय पुरतले आनी हे खड्डे पुरपाचे लायकी आहा ते हो गव्हर्मेंट हो BJP गव्हर्मेंट हे खड्डे पुरतात. आतां 1 तारखेक सोंपयतलो तेच्या फोटुलान ना हांव सांगता. 1 तारखेच्यान खड्डे सोंपोवपाक ये मदले रस्ते आहा ते कितें करतलो? मेन रोडाचेर धाकचीच तूं मेन रोडाक काडची शेण आनी भितरल्याक कितें करताय? भितरल्याकूय काय ना की कसलो विकास करता हे? वतात तेका टॅक्सा फोंडान घाल्या सरकाराक जाल्यार सरकाराक उबो करपाचो न्हू दारार. म्हाज्या सारकेलो सरळ सांगतलो तेका येयल्यार वच म्हणून. 5 वर्सां हाली एकदां निवडून येयलो काय तो येयच ना हांगासर. हे सायडीक ना येवकूच ना. हे सायडीक कांयच जावंक ना. डेव्हलपमेंट हे कांयच जालेच ना आमचे थिएन. विकास काय जावंक ना? विकास कांयच जावंक ना. विकास काय ना झिरो. आमी हांगासर आतां रात दीस मरता. पायलट आमी आमची टॅक्सीन आमचे कडेन प्रायवेट गाडी आहा जाल्यार आमची एक दीस कोणी खबर घेवंक ना. बाबा तुमी कितें करतात नाल्यार कितें इलेक्शनाच्या टायमार 15 रात दवरून येतात आमकां वोटींग घाला तो म्हणटा तेका वोटींग आमी वोटींग घालता वोटींग करता जालें बात क्लास रात गई जालें तेंचें काम जालें काबार आनीक काय ना. हेच चल्लां. तशें कारकीर्द फाटले 4 वर्सां तशें कांयच व्हडलें ना. कांयच ना व्हडलें खंयच्यान बारीकूय कांयच जावंक ना. व्हडलें तें सोडून बारीकूय नाका सांगपाचें म्हणल्यार. बरें हांव आनी एक प्रश्नाचेर येता. म्हाका सांगा फाटले जे आमदार आशिल्ले किरण कानोळकर ते आतां गोवा फॉरवर्डान गेला. हांव एक प्रश्न असो विचारपाचो गोवा फॉरवर्डाक तशें कितें हांगासर वारें आसा तशें काय करता कामां? आसा तेका आसा गॅरंटी आहा 100% आसा. आमच्या हितूर कानोळकराचें काम तशें आशिल्लें. हय काम जाल्ल्यान तेणी केल्लें सांगलेलें उतार तरी केल्लें आहा खरें. काम करता दोस तुका उतार दिला काम करता म्हणून जाल्यार तेणी केलात तेणी ना फाटी सारना. तुमकां दिसता हांगा वारें आसा तशें? हय किरण कराक आसा. तुमकां कितें दिसता भाई? म्हाका आतां आजून काय शुअर हे ना म्हणजे भोंवकूच ना कोण न्हू. कोणूय आमदार लिडर आसूं तेंच्यांनी पावपाक जाय लोकां कडेन. हय पावंक जाय न्हू. कोणूय खंयचो आमदार जावं कोण कॅन्डिडेट रावपी निवड जाता अजून कोण पावंकूच ना. मनोहर पर्रीकर आसतना पेट्रोल 60 रुपयांनी गेल्ले तेणी. आतां प्रमोद सावंत जालो. प्रमोद सावंत पेट्रोल कशें 105 रुपया जाले 6 जाले. खंय पावले? तरी वाडपा दिसा दीस पेट्रोल वाड कितें वाडयता तुमी कितें करता? असलो गव्हर्मेंट जावो कोणाक तूं सांग म्हाका. पूण पेट्रोल वाडप हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान येता. हय बरोबर हांव मानता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान तुमकां पेट्रोल थंय कशें पडटा? हांगा कितल्याक टॅक्स काडटात तेजे तुमी कित्याक लागून? सगळ्यांक लागून आसा. सगळ्यांक लागून म्हणून हे सारकें आसोंक जाय न्हू.
सगळ्यांक लागून दवरीत जाल्यार कमी कितें तरी करूंक जाय न्हू. बरें हातूंत तुमकां सगळ्यान चड फटको बसतलो कारण जे गिरायक येता 10 रुपयांक सुद्दां वचों शकता. पूण आतां तर बसपाकूच सोदिना न्हू. आमी पयलीं 60 रुपीज पेट्रोल आहलें तेन्ना 20 रुपयांनी आमी भाडें मारताले. आतां 106 जाले जाल्यार आमी 30 रुपीज केले. 30 रुपीज केले जाल्यार लोक 30 रुपीज इतले पयशे लोक म्हणटात लोकां कडेन जायना न्हू. मागीर कितें करतले. 10 रुपया तुवें सांगल्यार तुका भाड्याकार देंवता. 10 रुपयांक लागून बसीन वयता म्हणटा. म्हाका सांगा एक लास्ट प्रश्न विचारपाक सोदता. फाटली आतां ऑलमोस्ट 5 वर्सां जावपाक आयली. बीजेपीचे कारकिर्द कशें पळयता गोंयचे म्हणटा बीजेपीचे बरोबर ना रे. कांयच करूंक ना बीजेपी. कितें केलां बीजेपी कांयच करूंक ना. म्हारगाय पळय मरे आज 60 रुपयांनी पॅकेट आहलें तेलाचें तें आज 120 140 200 रुपया जालें. मागीर गरीब लोकांनी खंय कितें खावपाचें. बरें कोविडा टायमार तुमी कितें हाडून तरी दिल्या बाळा गरीबा हेका कोणाकूच ना. गरीबी मरपाचें हा आसतलें. सिलिंडर कसो आलो पळय सिलिंडर काय मरे हा कितें कशें पळयता तुमी फाटले 4.5 वर्सां. काय ना आतां चालूच आहा तें खाली खाली आहा. तुमकां दिसता भाई बीजेपीचे फाटले जे सरकार गोंयांत आसा 4.5 वर्सां ऑलमोस्ट 5 वर्सां म्हणू शकता कशें पळयता. ते सारके वाट लायले हेंच्यांनी तांकां आतां घरा बसोवपाचें हे फावटी कांच करूं ना हेंच्यांनी. हय केला आनी सगळ्या लोकांनी जनतेनूच केला गोंयच्या जनतेन केला आनी सारकेच घरा बसता तांकां हे फावटी शुअर. आहा बीजेपी घरा म्हणून हे फावटी 4.5 वर्सांक आमच्या जाल्यार बीजेपी सरकारान कांय करूंकूच ना आनी हेजे फुडें बीजेपी ना कांय. आनी 5 वर्सां जर बीजेपी गोंयांत रावले न्हू गोंयाक आवार जातले. तुमकांय घडलें मागीर रिपोर्टवाल्यांक सगळ्यांक घडलें हा खरें घेना तें. बीजेपी सरकारान ह्या 4.5 वर्सांक जाल्यार कांय लक्षच घालूंक ना हेडेन गोंयांत म्हणटात ते. हां इतली कोवीड हें जाली कोणचे सिलिंडर ना कोण गॅसीक हेका लागून मारता. कोविडाचे उलयले म्हणून हांगासर लागीं खंय हॉस्पिटल बीन आसा बरें तुमकां तिवेक. हॉस्पिटल ना आमकां हॉस्पिटल म्हणजे हांगा म्हापसाच हॉस्पिटल म्हापसा आनी आतां प्रायवेट म्हणून डॉक्टर आजिलो प्रायवेट म्हणून डॉक्टर आहात. आमी मागीर कितें करता प्रायवेट डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटा आमकां इतले पयस आसल्या कारणान. याद जाली एक लाला की बस्ती म्हणून हांगासर भयंकर फेमस आसा. खुबश्या जाणांनी ती इलिगल खरेंच तशें कितें आसा हांगासर. इलिगलूच ती इलिगल कायद्यान थंय कांय ना लिगल वायज कांय ना न्हू. ती इलिगलूच आहा. तें येयलें एक्शन कोणूच घेयना न्हू. आतां कशें कितें तें भितरलें कांय ना. पयलीं तें मोडपाक येयल्लें आनी तेंचे मोडपाक ऑर्डरूय येयल्ले जाल्यार ती परतून ऑर्डर तेंची कॅन्सील जाली. काय मोडूंक काय ना तशेंच आहा अजून मेरेन तें. तुमकां कितें दिसता लाला की बस्तीची. म्हाका एक सांगपाचें म्हटल्यार गोश्ट अशी आहा आतां प्रमोद सावंत म्हणटा कितें आपूण 8,000 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणटा तो आपूण. पूण हांव जाल्यार आमच्या थिये मतदारसंघान अजून एकट्याकूय एक न्हू जाल्यार 8,000 नोकऱ्यो गेल्यो खंय त्यो आमकां हें विचारपाचें आहा. आनी हें प्रमोद सावंत पासून येयलो जाल्यार आमी विचारूंक शकता ताका डायरेक्ट बाबा तूं आमकां 8,000 नोकऱ्यो दिल्या ते खंयच्या भुरग्यांक कोणाक दिलाय तें सांग तूं. एटलीस्ट एक 10 भुरग्यांचें नांव सांगतो बाबा 10 जाणां भुरग्यांक दिल्या म्हणून एका गांवांत जाल्यार तूं खरें दिलाय. 8,000 कोणाक खंय दिल्या भायल्या घांट्यांक दिल्यात वा आनी खंयच्यान दिल्यात तें आमी काय नकळें. महाराष्ट्रान दिल्यात दाखोवचें इतलें इतलें आमकां प्रूव करून दाखोवचें कोणाकूय जावं तें दिल्या म्हणून दाखोवपाक. तुमकां कितें लाला की बस्ती जी आसा न्ही तुमकां कितें दिसता इलिगल आसा कितें. इलिगलूच आहा ती. तुमी एक्शन आमी एक्शन आमी 2-3 फावटी तांकां पंचायतीन सुद्दां खूब फावटी गेल्यात थंयसर तेका लागून म्हणल्यार ते कांय एक्शन घेयना. पंचायतूय घेयना गव्हर्मेंटूय घेयना. आमी तेंची कामां चालू आनी आमी कोण गोंयकार कोण बांदीत तेंची मोडूंक येता. ही पळय ही कितकी वर्सां वयलो वाड्यार घरां बांदलेली आहा तांकां आजून नंबर दिवंक ना. गोंयकारांक खूब त्रास करतात. भायल्यांक पयशे गावतात म्हणून ते पयशाच्या हेका भायल्यांनी कामां करून घेतात. सगळे पंचायतीचे तेच करतात वयरसून येयल्ले तेच करतात व्हडले सुद्दां कोण आहात जाल्यार. म्हाका दिसता बेगेंतले बेगीन ही जी गाराणी आसा लोकांची ती आयकात. आमी इतलेंच मागता की खंयचोय गांव खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी सुखान आसपाक जाय आनी हें तुमचें काम आसा लिडरांचें ती सुखान दवरप. पयलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. म्हाका सांगा आतांचे जे आमदार आसा निळखंड म्हाका सांगा की ते फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी गेला. लोकांक ही गोश्ट आवडल्या लोकांनी एक्सेप्ट केल्या कितें दिसता तुमकां. कितें सांगतलो नॉर्मली लोक हांव जनरली तुमकां म्हणिना अशें बरोबर आसा वायट तुमकां कितें दिसता. थोड्या लोकांक आवडक ना थोड्यांक आवडलें अशें जाता. 50-50 रिस्पॉन्स हय आवडलें आनी आवडूंक ना अशें. बरें म्हाका सांगा की चडशे MLAs म्हणटा की आमी डेव्हलपमेंट केलें डेव्हलपमेंटा खातीर पार्टी चेंज केली बट इन जनरल डेव्हलपमेंट विकास केलो म्हणून फाटली 4.5 वर्सां ऑलमोस्ट 5 वर्सां जायत येयली आतां विकास जाला. विकास जावंक ना काय जावंक ना अशें तुमकां दिसता विकास जाला फाटली 5 वर्सां 4.5 वर्सां तुमच्या कोण हें जावंक ना विकास कांयच जावंक ना.
कितें जाल्लें जाय तुमकां म्हळ्यार तुमची अपेक्षा म्हळ्यार एक दोन समजा गोश्टी प्रायोरिटीचेर करपाच्यो जाल्यो तुमच्या एरियेन म्हणा किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो ना आनी तुमकां त्यो जाय अश्यो खंयच्यो आसा प्रॉब्लम्स आसा जावं कितें हायलायट करपाक सोदता अशें प्रॉब्लम म्हणजे भुरगे बीन बेकार आहा भुरग्यांक कामाचे सॉल्व जाय तो कितें एक करी भायली फॅक्टरी हाडपाची आनी तेन्ना गांवच्या लोकांक काम मेळटा न्हू त्या लोकांचे प्रश्न सुट्टात न्हू तशें करेक्ट नाजाल्यार गोवोरमेंटान तांकां जेचे जाता न्हू गोवोरमेंट जाता तेन्ना भुरग्यांक खंय तरी कामाक दवरूंक जाय न्हू अशें तेन्ना आमदाराचें सगळें ह्या वयता लक्ष वयता बरोबर आनी एक गोश्ट तुमी सारकी सांगली की एम्प्लॉयमेंट आसपाक जाय भुरगे जे शिकता तांकां काम मेळपाक जाय म्हाका सांगा हांगासर तशे इंडस्ट्रीज कांय ना तशें इंडस्ट्रीन कांयच ना तशें म्हणजे फॅसिलिटी कांयच ना हे सुद्दां तेवढें ना हितून आमच्या करसवाड्या पूण ती म्हापसान पडटा म्हापसान पडटा पिरण्या एरियेक कांय तशेंच हांगासर ग्रावंड किंवा कम्युनिटी सेंटर रस्ते सारके आसा रस्ते बीन तशें व्हडले हे ना रे हें आहा तशेंच आहा पयलींचे हे 5 वर्सांक डेवलपमेंट कांय जावंक ना रोडाचो ना मागीर इलेक्ट्रिसिटी लायट बीन सारकी आसता उदक बीन तशें कितें तशें लायट बी आसता उदक मातशें पावसांतले प्रॉब्लेम जाता बरं म्हाका सांगा आतां हांगासरले आदले जे आमदार आशिल्ले किरण कांदोळकर ते आतां गोवा फॉरवर्डान म्हणजे बीजेपीन आसले गोवा फॉरवर्डान गेले गोवा फॉरवर्डाक तशें हांगासर रिस्पॉन्स आसा लोकांचो किंवा तांकां तशें रावले ते कांय सांगूंक शकना आतांच गेले लोकांचेर अवलंबून पूण ओवरऑल गोवा फॉरवर्डाक तशें एक्सेप्ट केला लोकांनी हय तशें थोड्या लोकांचे आसतले तर ते कितें आमचें सांगना जाल्यार ते प्रत्येकाच्या मनाची गोश्ट न्ही नासतले बरोबर फाटली 4.5 वर्सां तुमच्या आमदाराचे जे कारकीर्द आसा कशें पळयतात तुमी सॅटिस्फाय आसा ना करपाक जाय आशिल्लें आनी कितें दिसता आनी तेंच्यांनी खूब कितें कशें करपाचें आसलें म्हणल्यार तेंच्यांनी कांय करूंकूच ना न्हू करपाक जाय आशिल्लें फाटल्या 5 वर्सांक व्हडलेशें कितें कांय जावंक ना काम न्ही फाटली 5 वर्साचो बीजेपी सरकाराचे गोंयान कारकीर्द कशें पळयता तुमी इतलें व्हडलेशें कांय ना आवडोंकूच ना जाल्यार आमकां कांय बीजेपीन डेवलपमेंट केला रे आतांच्या हितूर गोंयान बारीक व्हडलेशें कांय ना केला रस्ते या पुला ब्रिज जी बांदल्या वचत सगळे हय जाल्यार फाटल्या 30 वर्सांक काँग्रेसीन कितें केलें व्हडलेशें कांय करूंक ना 30 वर्सां राज्य केलें तेंच्यांनी पण 30 वर्सांक व्हडलो डेवलपमेंट जावंक ना आतां पळोवपाक मेळटा आतां करसवाड्या पळय आमच्या पळय पणजे बी तेवटेन रोड बी बरें जाले न्हू पावरफूल जाले भाई आनी एक गोश्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदतालो म्हाका सांग आतां फाटल्या दिसांनी कोरोना टायमार आमकां कळ्ळें की बाबा हॉस्पिटलां आसपाक जाय बरी आसपाक जाय तुमकां हॉस्पिटल किंवा अशी साधन सुविधा आसा कितें तशें आमकां साधन सुविधा ना थोडेशें ल्हान आहा हेल्थ सेंटर आनी तितून व्हडलेशें कांय ना ते आमकां एक हॉस्पिटल बीन एक हे करपाचें आनी डॉक्टर बीन कंपल्सरी ठेवपाचो बीन डॉक्टर आसता हांगासर 8 दिसांनी एकदां केन्नाय आसता 8 दिसांनी एकदां येता रेगुलर असो डॉक्टर कोण ना रेगुलर ना आनी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक चडश्यांक हांगासरले म्हापसा वयचें पडटा हय म्हापसा अजून म्हापसा वयचें पडटा अजून बरें एक गोश्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदता आमी म्हणटा की आमी ज्या गांवांत आसा पिर्णा हांगासर बीजेपीचे 2 हेवी वेट्स एक तर जे प्रेजिडेंट आसा सदानंद शेट तानावडे तशेंच सतीश धोंड तांचो हो म्हणजे घर हांगासर मूळ घर दिसता मूळ गांव तरी आसतना डेव्हलपमेंटाचे वंचीत हांव पळयता रस्तो सारको ना किंवा तुमी म्हणटा की एक हॉस्पिटल ना अशें कित्याक अशें दिसता जावपाक जाय पूण अशें आमकां जावपाक जाय आसलें म्हणल्यार तेंच्यांनी कांय हें करूंक ना कित्या खातीर दिसता लक्ष दिना काय कितें आहा तेंचेर अवलंबून आहा ते आमकां जाय ते जरी कोण हांगासर उलोवपाक सुद्दां सोदिनासतले जायते लोक आसतले पूण मनान एक नक्की आसता म्हाकाय दिसता जेन्ना अशे 2 व्यक्ती आसा जांचे मूळ घर हांगासर आसा तेन्ना तांच्यांनी स्वता लक्ष घालून गांवांत आपलें डेव्हलपमेंट करप ही भरपूर गरजेचें आसा आमी गोंय उलयता गोंयचे उदरगतीचें उलयता पूण आपल्या गांवा कडल्यान जर सुरवात करीत जाल्यार म्हाका खूब बरें दिसतलें आनी लोकांकूय खूब बरें दिसतलें लोकांच्यो ब्लेसिंग्स तांच्या वांगडा आसतल्यो पळोवया जातल्यो होप फॉर गूड म्हणटा पळय तशें बाई थँक्यू व्हेरी मच देव बरें कर मतदाराच्या ही कार्यावळ घेवन आमी सद्या थिवी मतदारसंघान आसा आनी पिर्णा हांगासर पावलो आसा आमचे बरोबर मानेस आसा बाई तुमचें नांव दिवाकर आनी रमेश पळय हांव कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता आतां इलेक्शन येवपा आहा रोखडेंच एक 2 म्हयन्यांनी 2-3 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलें
म्हाका एक सांगा, हांगासरले जे आमदार आसा न्ही आतांचे निळकंठ, ते फ्रॉम काँग्रेस टू BJPन आयले. लोकांक आतां लोकांनी केला तांकां हां आतां ओके बरें केलें वायट केलें कितें दिसता लोकांक? लोकांक कितें दिसता सदींच गरिबांक आनी एक येवजण येयल्ली ते घरा पर्यंत पावयली जाल्यार तेचें बरें दिसता न्हू. आनी जर बरो मनीस आसून सुद्दां जर ती पावयना जाल्यार तेन्ना तो वायट थारता न्हू. आं बरोबर काय ना? तसो हो वायट तो वायट अशें ना. तांकां जर करूंक वचणाऱ्यांक जर तूं कोण तरी तें बंधन घालूंक लागलो जाल्यार तो करतलो कसो? पूण हांव तुमकां कितें विचारता की पार्टी हांव त्या प्रश्नाचेर येता तुमच्या, पूण पार्टी बदलप ती बरें जालें वायट जालें कितें दिसता? पार्टी बदलप हें कितें जाता ते वयल्या लेवलान पळय कितें गुपीत करता तें लोकांक कळना. आनी तेन्ना त्या नंतर लोक कितें जाता तळमळटात. आं तळमळे काय लोकांचो अंत ना. आनी बरें तेणी कोणी उलयलें तेचें कोण आयकून घेयनात. आं म्हाका सांगा, निळकंठाचे फाटले 4.5 वर्सां 5 वर्सां कारकीर्द तुमच्या मतदारसंघान कशें पळयता तूं? आमी तेच्या फाटल्यान बरें पळयता. तो कितें हाडा तो कोणाचें वर्म काडिना केन्नाच. आतां तुमी सांग म्हाका कितें दिलं आनी दुसरो म्हणटा तुका मारतलो म्हणजे जाल्यार भियाता न्हू मनीस. आं कोणूय जावं हांव जायना हांवें तुका कितें दिलें आनी तूं फाल्यां गांव तर तुका दाखयता म्हण केलो तो दुसरो भियाता न्हू. तेचें मत तशें ना करचें. पूण तूं तर नाका म्हणटा तेन्ना परत परत मनीस तो फाटीं पडटा. तुमी कशें पळयता तांचे कार्यक्रम? केला कामां तशी? कामां केल्या तांणी खूब जाणांची कामां केली. विकास जाला तसो हांगासर? जाला. विकास जाला हांगासर फाटले 4.5 हय हय विकास जाला. विकास जाला कोणाकूय कामाकूय लायल्या. पूण तेचें मन हे दृश्टीन ना. वायट करप अशें ना. वायट करप अशें ना. तें म्हत्वाचें. तें म्हत्वाचें. तेका लागून आतां कोणूय म्हणटलें तो बदललो कसो तूंच आतां म्हटलें. तो तेंचो लेवल गुपीत कितें आहा तो लोकांक कळचो ना. एक गोष्ट जी भाईन आत्तां सांगली हांव मुद्दम हाजेर उलोवपाक सोदता. ताचें कारण आसा की समजा तुमकां कोणी तरी इलेक्शना टायमार पयशे दिले आनी जर तूं ते कडेन फाल्यां ना जाल्यार तो तुजेर राग काडपाक शकता. अशे मनशांक अशे मनशांक मातशे सावध रावात तुमी. हांव ह्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणिना किंवा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां. पूण तांचें म्हणणें आसा की जे आतांचे जे आमदार आसा ते तशे ना बरे वागणुकेचे. भाई हांव आनी एक प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदतां. म्हाका सांगात तुमकां हांगासर आनीक कितें जाल्लें जाय अशें दिसता? 2-3 गोश्टी. लोकांचे भावने प्रमाणे खूब जाग जाय अशें म्हणटात लोक. पूण ते परत चलोंक जाय न्हू. गोवोरमेंटचो पयसो हाडलोय हांगा आनी भरपूर मांडलोय आनी तो वसूल जायना जाल्यार फुकट वयता न्हू. आं थोडे म्हणटात कितें हाडा म्हापश्यां सिटी जाली म्युनिसिपालिटी जाली ह्या लेवलान हांगर कितें तरी पळय हांगर चलतलें काय ना हें पयलीं तांकां कळोंक नाका. आं चलन ना जाल्यार ते आपुणूच शेणून वयतले फुकट गेले. आं आं आनी एक अनुभव घे. हांगर एक तुमी केले तेणे बरें मोठ्या प्रमाणान आखलें म्हणजे हांवें पळयलां एक दिवस सावंतवाडी हें सुपर मार्केट जें आहा तितून भितर सरलें काय ना म्हणपाक तुका वस्तू एकूय ताकत ना. जाय ते पयशे असो न्हू. तशें हांगर एक केलें तर चलतलें काय कितें? चलचें ना कित्याक पॉप्युलेशन कमी न्हू. येवंक जायो आनी तितकें तें चल्लें जाल्यार तें फुडें येतलें. तुमी कितें करता? कोण? आमी काय ना शेती काम. पूण इतले बऱ्या तरेन तुमी मांडटा प्रश्न म्हणून तुका मुद्दम विचारलें. ना हांव हितून आतां न्हू सरासरी तुका अनुभव सांगता 35-40 वर्सांचो अनुभव सांग. राणो सुद्दां निवडून येयला न्हू. राण्यान काँग्रेस हांगर टीग येयल्या नाल्यार हांगर काँग्रेसी टिका नासली बांदोडकारा फुडें. आं कोण वो राणे वो प्रताप सिंग तेणी पयलीं आपूण काँग्रेसीन गेलो BJPन निवडून येवन गेल्या उपरांत तेणी 2 टर्म हें खाल्लें आनी मागीर तेणीन परत राजवट केली. आं तर आतांची राजवट चलता न्हू तितून गरीब लोक मारता तेन्ना तुमी कितें करता? कांयच करिना. आतां तूं उदाहरण घेवन एक सादें 3 रुपयांनी तांदूळ दिता गरीबाक म्हणून 8 रुपया जळून घेता कशें पडलें? राग घेवन नाका. भाई हांव आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता तुमकां आतां फुडें. आतां आदले जे हांगासरले आमदार आशिल्ले किरण कानोळकर ते गोवा फॉरवर्डान गेले. गोवा फॉरवर्डाचें तशें कितें आसा हांगासर बेज? कोणाची? गोवा फॉरवर्ड पार्टी. तूं नवीन येयल्लो आहा तेंचो अनुभव आमकां एक तें शिकचें पडलें न्हू. हांगर 2 ना म्हणून आमदार निवडून येयला तिडकीन चोडणकार चंद्रकांत चोडणकार. हेचें कारण कितें?
जेन्ना एके हितून विधानसभेन तेणी खुर्ची उखल्ली मारपाक, तुम्ही आयकोन जाणा काय ना ते कोण जाणा, हां खुर्ची उखलतकूच तेका तेंच्यांनी भायर मारलो, कोणी एमजीन तिडकीन ह्या लोकांनी तेका परत निवडून हाडलो. कोणाक? चंद्रकांत चोडणकर. नाल्यार ह्या मतदारसंघान 2 फावटी एकूय आमदार निवडून येवंक ना. येयल्लो दुसरे पोवडेलो अशें. आतांचे जे आमदार आसा आतां ते निळखंड, ते म्हाका दिसता हे फाटले टर्म नाशिल्ले परत आयले निवडून. हांव कितें विचारता तुमकां की आदले जे आमदार आशिल्ले जे कानोळकर, ते आतां गोवा फॉरवर्ड पार्टीन गेले. लोक तशें कितें आसा हांगासर तांचें काम आसा तशें कितें? काम आहा तेचें, गुपीत काम आहा, तें जाहीर जावचें ना. हय हय, तें गुपीत. तें गुपीत काम कोण उलयनात न्हू. हां, गुपीत काम हे म्हाका वाक्य आवडलें तुमचें, शब्द आवडलो, गुपीत कामात. गुपीत काम. वय म्हाका सांगा, फाटल्या दिसांनी तांच्यानी एक स्टेटमेंट केलो, तुमी आयकला जाल्यार नोका, देवाचेर म्हणजे देवी शांतादुर्गेचेर, वेस्ट बेंगलची जी CM आसा, आयकला तुमी ते? शांतादुर्गेची तुलना बीन केली तांच्यांनी, ते आयकलेले तुमी? हय. वेस्ट बेंगलचे जी CM आसा दुर्गा अशें तांचें म्हळें, त्या स्टेटमेंटाक कशें पळयता तुमी? आमी त्या दृश्टीन पळयता. हांकां लोक न्हू बारीक पळय, एक मनीस मेलो आनी तेजे केंस काडले म्हणून ल्हव जाता? ना, जायना. जाता जाल्यार सांग. तशें हे लोक जे मदीं पळय हे गोंधळ घालता तो पब्लिकेक आवडना, पूण तुमच्या फुडें नाइलाज जाता लोकांचो. तूं आतां खरें उलोवंक गेलय, तुका म्हणटा ते मारतले म्हणटा, हांव कितें म्हणटा तूं अडलय न्हू. आं, सत्याक मागीर थंय न्याय ना म्हणटा. बरें, तूं तेच्या घरा कडेन गेलय, कोणाच्या कोण ते हितून तुमचे ते पुलीस लिस्टान गावतो तो बंडखोर म्हणटात तुमी, म्हणजे तोय भंय आहा. आं, त्या लिस्टान गेल्ल्या मनशाक परत हे मानिनात न्हू. तेन्ना तुमचें मत कितें आहा तें पळया. खूब बऱ्या तरेन तुमकां अभ्यास आसा तुमच्या मतदारसंघाचो. सादारणपणे MLA इतलो आसतलो म्हाका दिसना. नाका आमकां चडोवपाचें ना. तुमी उलयता तें अशें आहा सरळ. एकदां अशी आहा गोश्ट, सगळे कसले तरी गुन्यांक आसतात आनी ते सगळे फितूर जाता आनी तूं नेवो येयला पळय आमी नोकळोच म्हणटा, तेन्ना तूं फटींगपण जायना. पूण तें पळोवपाक आपूण आसत जाल्यार तेन्ना भिवपाची गरज येयना. आं, येता जाल्यार सांग. हांगर तुमच्या हांगर येयले आनी मिटींग घेतली कोणी ते आम आदमीन. तो म्हणून लागलो खुर्चेर बसता, फॉर्म भर. हांव भरिना. कित्याक भरिना? तेणी कित्याक भरिना? तेणी पळय एकट्यान पळय भाशण केल्लें, म्हाजें नांव येयना. तेणी भाशण केलें, आपली पदवी दाखयली, डिग्री दाखयली. तेका हांवें एकूच केलें क्वेश्चन, तूं अर्दें वर उलोवंक यो म्हाज्या वांगडा आनी उत्तर दी. तर तो वग्गी रावलो. अहें कितें काय म्हणूंक लागलो. एक पॅटीस दिलें, तें आमी खाल्लें आनी म्हणूंक लागलो अहें कितें तें सांगता म्हणलें. दोनूय म्हटलें आमी हे मालक, तुजे हेचें तुजी डिग्री दाखयल्या. दोगूय म्हटलें तुका आमी कामाक घेयना, कितें करता आमचें? तेणी जाबूच काडूंक ना. दोगूय हे आमी न्हू मालक, तुका कामाकूच घेयना न्हू ते डिग्रीच्या. हय, कारण कितें सांगपा, हेंच्यो फॅक्टरी हेच आमी तेंचे कडेन काम मागता. हेंच्यांनी खंय व्हरून दवरलां तें काम पळय, टेंडर लेवलार दवरलां, काम करिना. तुका जावडलो न्हू. आं, तुका पडटा जाल्यार धर तूं. आं, हेका लागून हें पळय कितें पळय चलता न्हू, तेजेर तुमचेशी नेते लोक नियंत्रण हाडल्या शिवाय कांय जावचें ना. नियंत्रण येतलें न्हू तेन्नाच तें गावतलें. तूं आतां उदाहरण घेवन चल, मिशीन दिलां नांगरपाक, सबसिडी दिता म्हणटा तो. आं, पूण तें मिशीन 1 वर्स बंद जाता, परत दुरुस्ती करता आसतना 1000 रुपये खर्च. हो पाट गेला आनी तो पाट गेला, अशेंच न्हू. आं, तुमी भाई म्हाका खरें सांगू, हांव इतली कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता, म्हाका बरें दिसता उलोवपाक. आयज आनी फर्स्ट टायम इतलो टायम तुमचे कडेन उलयता हांव. ना पूण तुमकां चडोवपाक म्हणून न्ही, हें परत सांगता म्हाका खरें दिसता. आनी म्हाजें हांव तुका असो सांगता, हांव दूख करतून सांगलें म्हणून हे ह्या म्हणटिलो ना केन्ना.
कित्याक भियोवपाचो ओलो मेळना. तूं आतां बारीक आतां पडसो हे हाटेन तुका सांगलें ना तांदळाची गजाल 8 रुपये किलो जळूंक आनी 3 रुपये हे भात कहें पड तसली गजाल. आतां हे तुमचे खूब जाण येता ही येवजण येयली ती येवजण येयली म्हणटा पूण तुका ती आदली जी कला आसली तितून तुका नील करता ते तुजें मत तेजेर कितें तें पळय. आं नील जाल्या नंतर तूं भायर आलो तुका जो फाटल्यान जो कोण आहा न्हू तो म्हणटा अरे वडें चलना मिशीन ना जाल्यार वडें चलना तो ताणून वता तो फुकट गेलो न्हू. आं तो फुकट जाता न्हू पयलीं. आं आं आतां पळय हेका लागून आमी कितें म्हणटा आतां पळय हांगा लायन सोडली हाणें कोणी सोडली पाणयाची. हांगा पाणयाचो असो प्रोग्राम जाता मोठो न्हू आमकां न्हू कोलवाळचो आमदार कोलवाळच्या आमदारान एक दीस सांगचे 24 तास पाणी आहा म्हणून. आमदार जावन तर ताका पाणी ना जाल्यार तुमी आमकां गरिबांक कितें दिताले आहात. आं आनी त्या आमदारान दिसभर कोणा कडेन तुमच्या ऑफिसा कडेन धांवचो म्हाका राग तसो कांय ना ती लेवल सोड नाका. शिवले पाणी आहा डेली तो वयता ताका. हे तर तूं सांग तुवें अशें उश्टें फाफुडल्यार तर म्हाजें पोट भरता तें तर तूं दिवंक शकनाय. तो तूं म्हाका दिसाळो करून मागीर वेळार पयशे दितलो दिवचें ना. हो अनुभव न्हू. प्रत्येक गांवांत अशे जे जाणकार आसा न्ही तांचे कडेन उलोवपाक जाय. तांचे एक जे एडवायस आसा तो घेवप भरपूर गरजेचें आसा. भाई तुमी जे एग्जाम्पल्स दिले हांव उलयलें म्हणून जे एग्जाम्पल्स दिले पटपा सारके आनी तथ्य सारक्यो गोश्टी तुमी सांगलेल्यो आसा. तांदूळ 3 रुपयांनी घेता ते दळण 8 रुपया कशें पडटलें तांदूळ सारकें फुकट दिले म्हणटा. म्हाका दिसता खूब बरें दिसता. आनीकूय गजाली करपाक जाय भाई तुमचे कडेन. म्हाका सांगा आतां फाटलीं 4.5 वर्सां 5 वर्सां बीजेपीचे कारकिर्द कशें पळयता गोंयांत. बीजेपीचे कार्यकर्ते हेंचे एक जमा आहा तुका कारकिर्द म्हणटा तांचें काम कशें पळयता. काम तेंच्यांनी एक बाजू तेंची लडकी आसली काँग्रेसी कडेन ती यशस्वी करपाक तेंच्यांनी प्रयत्न तुका सांगता जवळजवळ गुपीत प्रयत्न केलो न्हू. तो तेंचो फुडें सरलो म्हणून तांकां ते सीट येयले. तांकां राजवट करूंक दिली ना. आतां तेचेर परती नजर मारून पळय सरासरी 2.5 लाख लोक दयानंद सुरक्षीत येवजणा आनी आधारभूत दिलो तर तेंचे कडेन टोटल तर मारशी तूं जाल्यार 2.5 लाख लोक तेजे कडेन पडटा. 25,000 जर केलंय जाल्यार 12 सीट तेचे ऑटोमॅटीक येवंक जाय तरी ताका ते राजवट करूंक लोक दिना न्हू. म्हणजे आवडना हें सिद्ध जाता. तुजें मत कितें तें पळय. तुमचे सगळे जे फिगर्स आयकत जाल्यार म्हाका पर्रीकराची याद जाता. तुमी ज्या तरेन उलयता ते बरें पूण म्हाका सांगा तुमी आतां जे तांचे काम करपाची पद्दत जी आसा हांव ताजे बद्दलूय उलयता कारण खुबशे येवजण्यो हाडल्यो म्हणटा खुबश्यो गोश्टी आमी गरिबां खातीर काम करता म्हणटा. ना ते तेंचो बरोबर ना. ते फसयतात लोकांक आनी लोकांच्या लक्षान येयना. लक्षान येयना म्हणून लोक तांकां बळी पडटात. दुसरी गोश्ट म्हाका सांगा भाई आतां हे जे 10 आमदार गेले काँग्रेसींतले आनी अशेंच जर चालू उरले आतां फाल्यां हांगासर कोण तरी निवडून आयलो आनी तो परत बाबा दुसऱ्या पार्टीन गेलो कशें पळयता हे गोश्टी कडेन ह्या सायडून ते सायडीन पळय तेंचेर तर दृश्टीकोन मारशी जाल्यार एक गोश्ट खेळ करता. तूं एक उदाहरण घेवन तर एक घोव आनी बायल आनी भुरगीं कोणी आपलो संवसार करता. घोव मेलो म्हणून बायलेन संवसार भायर उडयला ना उडो ती ताका खंय तरी जिवनदान दिता जाल्यार हे करता तितून जीवदान येयना. हे फसवा फसवी करता. हेंच्यांनी धरला ते एकूच 10,000 नोकऱ्यो दिता 15,000 नोकऱ्यो दिता पूण कश्यो नोकऱ्यो दिता म्हणशाल तेजेर उत्तर ना. आं तुमचें नांव कितें म्हळें तुमी. हांवें रमेश अर्जुन कांबळे. रमेश बाब म्हाका खरें सांगू अशे तरेचे व्यक्ती जे आमच्या गांवांत आसा खास करून जे MLAs आसा जांकां आमी निवडून हाडटा रिप्रेझेंटेटीव आसा तांच्यांनी वचोन उलोवपाक जाय आयडियाज घेवपाची गरज आसा कारण गांवा खातीर न्ही पुराय आमच्या गोंया खातीरूय तांच्यो आयडियाज आनी तांचे जे विचार आसा ते पटपा सारके आसा. आनी म्हाका दिसता जे कोण पळयतात एकदां तरी लायक करा हो तांचे जे कमेंट्स आसा ते लायक करा कारण
खरेंच तुमच्या तोखणायेची गरज आसा अशा व्यक्तींक आमी फुड्यान हाडटा मागीर म्हाका दिसता की पयले फावट मेवळे आमी पयले फावट हांगासर हांव कॅमेरा घेवन आयला पूण इतले ज्ञान तुमी जे उलयले न्ही केन्ना तरी कोणी हेजेर आयकला आनी विचार केला असो दिसता तुमकां? ना एकट्यानूच विचार केलो बिचोले जे राणो जेन्ना आमदार आसलो तेन्ना तो सदींच गाडी घेवन वता तर एक वणको पडलेलो ते वड आहा थंयसरी एक पुलिशेच्या जागा बिचोले ते लोकांनी कितें म्हटलें ताका हो वणको कोण सांगतलो हेका पुरपाक तर कोण राणो म्हणटणी मातशें तेन्ना भियाल मातशें हेंच्यांनी कितें केलें राण्यांक परवरी वचोंक दिलो आनी त्या वणक्यान झाड लायलें आयकून घ्या झाड लायलें तेणी पळयलें आनी दुसरे दिसा मुकट्यांनी वणको पुरलो आतां वणको पूर म्हटल्यार हे खंय हांगा म्हणटा कोट राग धर नाका आं तेणी आपल्या ज्ञानान म्हणजे आपलो उबरो वयतलो म्हणून केलें न्हू आं तर हे आतां म्हणटात वणको हाडटलो कॉन्ट्रॅक्ट धरना आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी पावसान डामार घालता पावसान डामार उरता फस्ट उलयता राग मात धर नाका तुमी एक तर बडी मारता आनी मागीर म्हणटा राग तर धरूं नाका म्हणून दुखले कावडी विचारता वयल्यान भाई पूण राग धरचे ना कोण वयल्यान खरेंच बरें दिसतलें जेन्ना अशे तरेन उलयतात स्पश्टपणे आनी म्हाका टायमाचो कन्स्टेंट आसा नाजाल्यार आनी वरभर सुद्दां तांचे कडेन गजाली करपाक आशिल्लो बट म्हाका खरेंच बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन आमी परत एक फावट केन्ना तरी मेळया आनी जे तुमी सांगला हांव पणजेच रावता पणजे म्हाका दिसता की आनीक तुमी जे विचार आसा तुमचे तुमच्या गांवा खातीर ते कंप्लीट जाल्या पुरो पूर्ण जाल्या पुरो इतलेंच मागता देव बरें करूं भाई थँक्यू आमी पिर्णा हांगासर आसा आमच्या बरोबर एक मानेस आसा भाई तुमचें नांव गौतम सगळ्यात पयलो प्रश्न आतां इलेक्शनूय बेगीन येवपाचें आसा सो आमी एक प्रोग्राम करता मतदाराच्या पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता आतां जे MLA आसा न्ही निळकंठ हळर्णकर ते फ्रॉम काँग्रेस टू BJP गेले कितें दिसता लोकांक ते आवडले आवडूंक ना कितें दिसता पळय फॅक्ट सांगपाक म्हटल्यार तुमकां कितें निळकंठ भाई जेन्ना हितून आयलो BJPन आयलो जेन्ना काँग्रेस सोडून BJPन आयला एक तेंच्यांनी खंय तरी पिर्णा गांवाची उदरगत थिवी कॉन्स्टिट्युन्सीची उदरगत करपाक ते आमच्या हितून आयले BJPन आयले तेंच्यानी तो सपोर्ट घेतलो आयले सो 2 वर्सां जो तांकां काळ जो आशिल्लो तो कोरोनाचो टायम जालो मनोहरभाई पर्रीकर एक्सपायर जाले थंयच्यान ती मातशी पॉलिटिकल जी हे आशिल्ली ती चेंज जाली मागीर परत कोरोनाची 2 वर्सां गेली लास्ट इयर जेन्ना आयले तेन्ना आतां तेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाक जे प्लॅन आसात थिवी कॉन्स्टिट्युन्सींतले ते ऑलरेडी तेंच्यांनी प्रोसेसिंगाक घातले ते ऑलमोस्ट फुडल्या इलेक्शनाक ते निवडून 110% येतले आनी फुडल्या 5 वर्सांक ही कामां शुअर शॉर्ट जातली तांचे प्रोजेक्ट जे आसा ते प्रोसेसिंग आसा ऑलरेडी प्रोसेसिंग आसा विकास जे म्हणटा आमी विकास आमी म्हणटा पळय तेंच्यांनी जे प्लॅन केले थिवी कॉन्स्टिट्युन्सी फक्त कितें जाला फाटली 4 वर्सां जी अशीच गेल्ली आसल्या कारणान ती फुडले 5 वर्सांक हे कंप्लीट करपाचें आमचें हे आसा पूण ताच्या पयलींचो एक तांचो काळ आशिल्लो तेन्ना तांच्यांनी डेव्हलपमेंट विकास केल्ले प्रोजेक्ट येस ऑलरेडी केल्लेले आसले तेंच्यांनी जेन्ना ते काँग्रेसीन आसले तो थोडे केल्लेले आशिल्ले मागीर ते थोडे आमी BJPन आसतना ते करून घेतलेले आसा कितें आसता गांवांत जेन्ना आमी रावता जे प्रोजेक्ट आमकां जाय आमदार चेंज जालो म्हणून आपलो प्रोजेक्ट रावपाक जायना गांवांत हे करपाक जाय म्हाका सांगा तुमकां आनीक खंयच्यो गोश्टी जर तूं म्हळें की 1-2 गोश्टी तुमकां हांगा प्रामुख्यान जाय अश्यो खंयच्यो आसा हांगा एक म्हटल्यार आमकां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा पिर्णान जावपाक जाय आनी एक पिर्णान जी हॉस्पिटलाक जागा आसा कम्युनिटीनी ऑलरेडी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा पिर्णा ते आमी हॉस्पिटल करपाचे ट्राय करप चालू आसा आमकां म्हणजे एक 5 बेडीचें तरी हॉस्पिटल जावपाक जाय म्हणून आमी हें करता बरें दुसरो प्रश्न विचारपाक सोदता आतां फाटले जे आमदार आशिल्ले न्ही किरण कांदोळकर ते आतां गोवा फॉरवर्डाक गेला हांगासर गोवा फॉरवर्डाक तशें कितें आसा पळय गोवा फॉरवर्डाचें अशें हें कांय ना फक्त कितें आसा किरणाचे नांवाचे खालीच सगळे वावुरतात सो गोवा फॉरवर्डाचें अशें म्हत्व अशें कांय ना गोवा फॉरवर्ड एक विजय सरदेसायन पार्टी फॉर्म केली आनी तेणी मडगांवच्यान ती ऑल ओव्हर गोवा केली सो तेजें अशें कांय ना किरण कांदोळकराचें म्हणून लोक किरण कांदोळकर म्हणून मनीस बरें म्हाका सांगात आनी एक प्रश्न तर विचारपाक सोदता की तांच्यांनी म्हणजे किरण कांदोळकरान फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट केलो जो कंट्रोवर्शियल कसो जालो सगळ्या देवी शांतादुर्गेचेर आनी वेस्ट बेंगलची जी CM आसा तुमी कशें पळयता स्टेटमेंटा कडेन पळय एक्चुअल पळोवपाक गेले न्हू तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट केला तो एक्चुअल रॉंग तेंच्यांनी एक्चुअली स्टेटमेंट पळय देवांचेर कोण स्टेटमेंट काडिना वाट सांगना हे BJPच्यान तुमी जेन्ना हेतून वयता गोवा फॉरवर्डाक पूण खंयच्या तरी मनशाक तुमी कंपॅरिजन करता जी TMC बंगालाक चला आनी हिंदूंची परिस्थिती पळय सद्याची आनी मागीर तुमी ते देवीक कंपॅरिजन करा
हें आमी पयलीं पळोवपाक जाय आसलें. पूण तो स्टेटमेंट तेंचो रॉंग आसा, कॉन्ट्रोवर्शियल आसा. थोडे गजाली कितें आसा ते मागीर इलेक्शनाक कळटले. म्हणजे लोक दुखावले अशें दिसता. हय, ह्या स्टेटमेंटाक लोक दुखावल्ले आसा. जे हिंदुत्व आसा पळय ते दुखावल्ले आसा. म्हाका सांगात, आतां हांव थोडे प्रश्न विचारता. ओवरऑल गोंयचो जर आतां पळयत जाल्यार बीजेपीचे कारकीर्द कशे पळयतात? सद्या कितें जालां, लोकांक थोडे पॉयंट्स मेळत जावं आनी कितें मेळत ते टार्गेट करता. सद्या कितें बीजेपी गव्हर्मेंटाक टार्गेट करपाक पॉयंट्स काय ना. टार्गेट करपाक सोदतात पॉयंट. सो पॉयंट सोदता म्हटल्यार कितें मेळ्ळें? काल एक्स प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट केलो, तेजेर आतां सगळे जाण उठल्यात आनी बाबा हें केलें. आयज परत स्टेटमेंट दिला आपल्या एका गजाली खातीर तुमी रेजिग्नेशन मागूंक शकना म्हणून. सो कितें वॅलीड प्रूफ नासतना एक्स गव्हर्नर वॅलीड प्रूफ. एक तर तुमी जेन्ना स्टेटमेंट करतना वॅलीड प्रूफ दाखोवपाक आसता. आमी केन्ना कोणाचें स्टेटमेंट काडटा तेजें वॅलीड प्रूफ आसता जाल्यार स्टेटमेंट काडपाचो. पॉलिटिक्सान हेज्या पयलीं खूब स्टेटमेंटी काडलेले आसात. आमी पळयल्ले आसात. आमी ऑनलायन हेजेर सुद्दां पळयले, एसेंब्लीन सुद्दां व्हडले व्हडले स्टेटमेंट तेणी काडले. तेजेर पळयलें तेंचेर फाटल्यान कांयच जायना. स्टेटमेंट काडले तेजेर प्रूफ कांय नासता. म्हणटा की हांगासरल्या आमदारान सध्या डेव्हलपमेंटल काम केला. केला विकास केला. 10% केला. विकास केला. हय हय. थँक्यू भाई, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमी. थँक्यू. आमी सध्या मतदार राज्य हे कार्यावळीन थिवी मतदारसंघान भोंवता आनी नादोडा वाडी हांगासर हांव आसा. आमच्या बरोबर मानेस्त. तुमचें नांव? उत्कर्श गांवस. उत्कर्श, म्हाका सांग, आतां कांय प्रश्न हांव विचारपाक सोदता तुमकां, कारण आतां इलेक्शनूय येवपाचें आसा आनी आमी विचार करपाक जाय मत मारतना कितें आमी करता, कोणाक मत मारता तो. म्हाका सांग, आतांचे जे आमदार हांगासरले आसा न्ही, निळखंड, ते फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी येयले. कितें दिसता तुमकां, लोकांनी एक्सेप्ट केल्या ही गोश्ट? एक्चुली म्हाजें पर्सनल मत जाल्यार कितें आसा, काँग्रेसीन आसल्या कारणान थोडे कसले स्किमी किंवा कितें जॉबाचे बी जायनासलें म्हणून ताका लागून तो बीजेपीन गेला. कित्याक लोकांच्या बऱ्याक लागून कामाक जावपाक जाय आनी कसलेय सपोज टेंडर बी जाय ताका लागून. कित्याक फाटल्या आपल्या टेन्युअरार तेणी जुंयान सुद्दां एक रिटेनिंग वॉल मारली. 2-3 वर्सां पूर येतालो पूण ते वॉल बांदल्या कारणान बरें जाला. अशें इंटरनल सुद्दां रोड केले तेणें. आनी फाटल्या दिसा डेव्हलपमेंटाचेर येता. तुमी म्हळें की तो पार्टी बदल्लो, लोकांची कामां जावपाक जाली. कामां जाल्या, विकास जाला हांगा? जाला आनी तो सदांच प्रयत्नशील आसता की कोणाची कामां जावची किंवा कसले डेव्हलपमेंट आसा. कित्याक कोणें कितें सजेशन जाल्यार ऑलवेज वेलकम आसता तो. अशी खंयची कामां तुमी सांगूक शकता ह्या टर्माक किंवा तेंच्यांनी केल्ली अशी? हे आमचे नादोडचे घेवन गेले तेणी इंटरनल रोडाचे हॉट मिक्सिंग बी केल्या. सपोज कसली स्किमी आसा ते एवरी सॅटर्डे आमच्या पंचायतीन, जरी कोणाची पंचायत असली तरी तो तेजे सदांच विचार आसता की कोणाची लोकांची कामां स्किमी बी जावचे. ताका पंचायतीन येता बीन असो? पंचायतीन विजीट दिना तो, पूण एक्चुली तो स्वयंपूर्ण मित्र येता न्हू, ताका लागून कार्यकर्त्यांक सांगून कोणाची इन्फॉर्म करा आनी ताका लागून लोकूय वयता आनी कसले स्किमी बी तशें एक्टीव आसा. हय एक्टीव आसा. कार्यकर्त्यां थ्रू तरी एक्टीव आसा. कित्याक कार्यकर्त्यांक तो सांगीत आसता कोणाची कितें कामां आसा जाल्यार करून घेवपाक जाय. आपल्या फुड्यानूच येवंक जाय अशें ना, पूण तुमी कोणाची दूख बी आसा ते सांगा, ते आपले आमी काम करून घेवचें. तो हेजो तेजो हे भेदभाव करचो न्हू. ऐकलंय भेदभाव करचो न्ही, एक मनीस बरो म्हणूनय ऐकलंय हांवें, गजाल खरी अशी. हय हय सारकें. कित्याक सांग, तो सदांच आतां सुद्दां फुडें लोक सदांच म्हणटा जॉब जॉब जॉब, पूण तेजे सदांच प्रयत्न चालू आसता की कोणूय कसले धंद्याक म्हणजे कसले बारीकशे बिजनसाक लागून किंवा जॉबाक कोणाची कसलेंय बारीक सारीक काम आसता पळय सदांच हेल्पफूल आसता. म्हाका सांगा, हांव काय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. तुमची खंयची अशी दोन जर तुमी म्हळें की एक म्हत्वाची कामां ही जावपाक जाय किंवा एक तुमकां इश्यूज आसा, कितें दिसता तुमकां अशें खंयचें आहा जे जावपाक जाय बेगीन अशें? तशें पळोवंक गेल्यार एक्चुली प्रत्येक इंडिविज्युअलाक इम्पॉर्टंट आसता तो जॉब. हय, तो प्रयत्नशील आसतात. आनी दुसरी गजाल, जॉबाक लागून सुद्दां थोडें नशिबूय जाय पडटा. कित्याक तशें नासता की सगळ्या प्रत्येक घरान की जॉब दिवंक शकना. पूण तुवें म्हळें की हांगासरले रस्ते सारके, सगळे रस्ते सारके? हय, रस्त्या बद्दल कांयच इश्यू ना. हांगले ते इंटरनल रोड तरी बरे आसा आनी खंय सपोज इंटरनल रोड करपाक जाय ते सुद्दां नादोड्यान तेणी करून घेतलेले आसा. बरें, म्हाका सांग, आतां फाटलो जो आमदार आशिल्लो हांगासरलो किरण कानोळकर, तो फ्रॉम बीजेपी टू आतां गोवा फॉरवर्ड गेला. तशें गोवा फॉरवर्ड म्हणून पळयतात ताका आतां लोक काय किरण कानोळकर म्हणून पळयतात आनी ताचे वारे बीन कितें आसा तशें? ना, तशें पळोवंक गेल्यार एक्चुली तो तेजो पर्सनल गोवा फॉरवर्ड म्हणून काय ना. ना, कित्याक तेजी डिसिजनां तेणी घेवप. कित्याक एवरी इंडिविज्युअल हेज रायट टू कितें आपआपले कितें विचार आसूं शकता, कितें लोकांक लागून आसून ते आमी उलोवंक शकना. लास्टाचो एक प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. ओवरऑल गोंयचे सद्याचे बीजेपीचे कारकिर्द कशें पळयतात? एक्चुली
प्रेझेंटली पळोवंक गेल्यार खुबशे तेंचे एक्टिविटीज चालू आसा आनी बऱ्या हितून लोकांक खंयच्या मेरेन घरोघरी पावपाचें ते तेंचें कार्य चालू आसा. आयचो हो एपिसोड सोंपयता आसतना आमच्या बरोबर जे पूर्ण दीस आयज ह्या कार्यावळीन आशिल्ले आमच्या वांगडा ते म्हळ्यार श्यामसुंदर फडते आमचे हांगासरले बार्देजांतले रिपोर्टर, स्थानीक रिपोर्टर. श्याम, म्हाका सांग, आयज आमी फूल दीस भोंवले, एक राग आसा सद्याच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट लोकांचो हे दिश्टी पडटा, पूण कांय लोक चडशे कडेन अशें येयले की मनीस म्हणून खरेंच बरो आसा, तो केन्ना राग कोणाचेर काडिना, कोणाचेर अशें रिवेंज असलें कितें ना. ह्या गोश्टी कडेन कशें पळयता तुमी? खरं म्हणजे आता सध्याचो जो आमदार आसा निळकंठ हळर्णकर, पयलीं गेल्या टर्माक एक फावटी तो आमदार जाल्लो आनी मिनिस्टरूय जाल्लो. त्या उपरांत आतां हे 5 वर्सांक परतून तो निवडून येयलो. म्हणजे येता आसतना तो काँग्रेसींच्यान येयलो आनी मागीर काँग्रेसींच्यान येवन जे काँग्रेसींचे 10 जाण फुटले त्या 10 जाणां बरोबर तोय बी BJPन गेलो. हे हितून कांयशा लोकांचे म्हणजे तेंचे मतदार जे आहात, तेंचे कार्यकर्ते आहात, ते थोडे दुखावले आहात. तांकां बी दिसता की जो गेलो आमी म्हणजे काँग्रेसींच्यान आमी निवडून येयलो, पूण आमकां सांगिनासतना गेलो. हे कांय मतदारां मदीं म्हणजे तेच्या कार्यकर्त्यां मदीं हें आसा. दुसरे पयलींचो जो आमदार आसलो किरण कांदोळकर, जो पयलीं BJPन आसलो, त्या उपरांत तो बीन BJPन जेन्ना निळकंठ हळर्णकर BJPन गेलो त्या उपरांत तेचे कार्यकर्ते दुखावले, तोय दुखावलो आनी त्या उपरांत तेणें BJP सोडली आनी तो गोवा फॉरवर्डान गेलो. ह्या हितून कांय तेचेय बीन थोडे हे आहात ते बीन तो दुखावले, ह्या गोवा फॉरवर्डान गेलो. ते थोडे कार्यकर्ते अशें म्हणटात तो इंडिपेंडंट आसलो जाल्यार पासून आमी चलता आसलो. ही बीन म्हणजे दोनांच्या हितून जर पळयलें जाल्यार सगळ्यांच्या कार्यकर्त्यां भितर नाराजी आसात. एक गोश्ट हांवें आयज पळयली ती म्हळ्यार म्हाका सांग, आमी आतां एक गोश्ट आयज पळयली दिसभराक, ती खुबशे जाणांनी आपली पर्सनल गोश्टी सांगल्यो. बाबा आमकां काम, आपल्याक काम मेळूंक ना, आपल्याक अश्यो गोश्टी सांगल्यो. समाजा खातीर खूब लोक कमी उलयले आनी आयज आमी एंड हो प्रोग्रामाची हांगासर करपाचें एक कारण आसा की खुबश्यो गोश्टी आमी सांगूं शकना. त्यो खुबश्यो गोश्टी आमच्या नजरेकूय आसता, थोड्यो गोश्टी कोर्टान आसल्या कारणान, थोड्यो गोश्टी आनीक लिगल कारणां खातीर आमी त्यो स्पश्टपणे उलोवंक शकना. पूण हांगासर येवपाचें कारण की लोकांकूय समजोवपाक जाय की खंय ना खंय तरी कितें चुकता, त्यो गोश्टी सारक्यो करपाची गरज आसा. अशेंच जर आमी गोंय कोणाच्या हातान किंवा कशेंय दिवपाक लागले जाल्यार कितें जावपाक शकता हें दाखोवपाचो एक प्रयत्न करपाचो. त्या खातीर आयज आमी ह्या प्लेसीचेर आसा. मतदार राजा जेन्ना तुमच्या एरियेन येता तेन्ना उलयात, भायर सरात आनी उलयात. आयज खुबशे जाण अशे मेळ्ळे आमकां जे भंयान उलयनाशिल्ले. आतां ते कोणाच्या भंयान हे मात भरपूर कठीण आसा सांगपाक, कारण खुबश्यो गजाली आसा. बरें उलयत जाल्यारूय कोण ना कोण तरी बाबा दुसरो मनीस विचारता खंय तांकां, आनी वायट उलयत जाल्यारूय तिसरो मनीस विचारता खंय तांकां. हें आमकां आयकपाक आयलें. पूण कितेंय जावं, भायर सरात, उलयात. जर तुमचो समाज सुदारपाक जाय, आमचो देश सुदारपाक जाय, गोंय सुदारपाक जाय जाल्यार तुमी आतां उलोवपाक जाय. तुमचे प्रश्न कितें आसा, तुमचे गांवचे प्रश्न कितें आसा हे मांडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट.